भायरसून कोण येवन गोंयांत धार्मीक फूट घालपाचो यत्न करता तर हे खपोवन घेवचे नात। सरकार मुसलमान भावां बरोबर सदांच आसा। तांकां सदांच सरकाराचे सहकार्य आसतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। की गोय सरकार हे सदांच सर्वधर्म समभाव ह्या भावनेंतल्यान फाटली 3.5 वर्सां कंटिन्युअसली हांवें काम केलां। त्यांचो लॉंग पेंडींग इश्यू मडगांवची त्यांची सिमेट्रीचो इश्यू जो लॉंग पेंडींग आशिल्लो त्यांचो तो इश्यू काही लोक कोर्टात गेल्ले, बट कोर्टातूय आमी आमच्या एफिडेविट दिवपा खातीर म्हणजे वेरेवर फ्रॉम द मडगांव म्युनिसिपालिटी आसतली तेन्ना TCP आसतली हांच्या सगळ्यां कडल्यान जे एफिडेविट दिवपाक जाय आसले, सरकारा कडल्यान जो तेंको दिवपाक जाय आसलो, सरकारा कडल्यान आमच्या AG कडल्यान जो तांकां सपोर्ट करपाक जाय आसलो, खबर आसा की त्या जाग्यार आमच्या मुस्लीम भावाची जी सिमेट्री थंयसर आसा ती तांकां गरज आशिल्ली आनी ती गरज वळखून आमी सरकारा कडल्यान पुराय तेंको आतांच न्ही हाज्याय फुडें ज्यो गजाली गरजेच्यो आसा त्यो गजाली सदोदीत सरकारान सपोर्ट करपा खातीर इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड सदांच केला। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो सपोर्ट जो आसा तो सगळ्या तांकां उरतलो। आमी सगळे जाण समेस्त पयलीं गोंयकार आनी मागीर आमच्या मदीं जाती भेद जाता। पयलीं सदांच आमी गोंयकार म्हणून प्रत्येक जण एकामेकाक वळखले वता। आमी जशें म्हणटा की गोंयकार मुस्लीम आसूं, क्रिश्चन आसूं, हिंदू आसूं, जशें ईद आसतलें, चवथ आसतली, दिवाळी आसतली, क्रिसमस आसतलें, ह्या सणाक एकामेकाक मदीं वता। होच आमच्या मदीं आमी एकचार मेंटेन करपा खातीर सातत्यान सगळे जाण प्रयत्न करतले। नाका जाल्ले भायरसून कोण तरी येवन जर दुजाभाव करपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार तो केन्नाच खपोवन घेतलो वयचो ना। गोंयांतलो सगळ्या सर्वधर्म समभावचो एकचार मेंटेन करपा खातीर, एकवट मेंटेन करपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करतलो। परत एकदां हांव सरकाराच्या वतीन तांकां सदोदीत तेंको हो तांकां जाहीर करता आनी तांचे सगळे वेगवेगळे इश्यूज जे आसतले हे इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर सरकार पुराय तांच्या बरोबर आसा। खास करून आज सगळे म्हजे मुस्लीम भाव सावथ गोंयच्यान सकाळी फुडें बंगल्यार आयले आनी तांच्यांनी आभार व्यक्त करपा खातीर तांच्या वतीन जी फुलां, हार, शॉल ही जो स्विकार करता आनी सरकाराचो तेंको सातत्यान